बिरेस्ताराक गोंयकारांक मेळटले 2 खासदार आणि 4 नवे आमदार. नवे चेहरे भाजपाचे आसतले, काँग्रेसीचे, गोवा सुरक्षा मंचाचे काय आम आदमी पार्टीचे. ते जाणा जावन घेवपा खातीर पळयत रावात गोवा 365. फोंडे खांडेपारच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जावंक ना व्यवस्थित. अभियांत्रिकीचे दृष्टीने महामार्ग अयशस्वी. थळावे लोक म्हणतात पावसा आदीच जाग्यार घालात, नाजाल्यार काम उडयतले बंद. 30 पट्टे वाढत चालल्या रस्त्यावेल्या अपघातांचे प्रमाण. धारबांदोडच्या अपघातात 2 तरणाट्यांनी वगडायलो जीव. बुधवारा चोरला घाटातल्या अपघाताक लागून गाडयांच्यो लागल्यो लायनी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबर विस्तारान. गोंयाक बिरेस्तारा 2 नवे खासदार आणि 4 नवे आमदार मेळटले. मागीर ते सत्ताधारी भाजप, विरोधी पक्ष काँग्रेस, गोवा सुरक्षा मंच वा आम आदमी पार्टी खंयच्या पक्षाचे आसूं येतात. लोक उमळशिकेन ज्या दिसाची वाट पळयतले तो दीस बिरेस्तारा उजवाडटा. कोणाचे दाले जड आणि कोणाचे रिते ते फाल्यांच कळटले. हेच सरकार उरतले काय आनी कितें बदल जातलो हे विशीं लोकां मदीं दुबाव आसा. सद्याक भाजपा कडेन 14 आमदार आसात. देखून गोवा फॉरवर्डाच्या 3 आनी 3 अपक्ष आमदारांक आस्पावन घेवन भाजपान युती सरकार घडयला. तांचो आंकडो 20 आसा. जाल्यार काँग्रेसी कडेन 14, मगोचो 1 आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो 1 आमदार विधानसभेर वेंचून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, पणजी. रस्ते अपघातांचो आलेख दिसान दीस वाडत आसा. मागीर ते रस्ते गांवांतले आसूं, शारांतले वा महामार्ग. चोल्ला घाटार बुधवारा सकाळी ट्रक आणि एके बसीक अपघात जाल्ल्यान बरोच वेळ गाडयो आडावन उरल्यो. जाल्यार धारबांदोड्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडलो. मंगळारा धारबांदोड्या भिरांकूळ अपघात जालो. साखर कारखाने कडेन राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या ह्या अपघातात 2 तरणाट्यांक जागेरच मरण आयलें. 23 वर्सां पिरायेचे दोनूय तरणाटे खानापूरचे. बेळगांवचे दिकेन वता आसतना मुखावेल्यान आयिल्ली इंडिका कारीन तांकां धपको मारलो. तकलेक मार बशिल्ल्यान दोगांकय जागेरूच मरण आयलें. ऋषी सहाय हो कार चालक दूधसागर धबधब्यावेल्यान फोंड्या वटेन वतालो. फोंडे पुलिसांनी हीट एंड रनची केस दाखल केल्या. येरादारी खात्यान केल्ले नोंदी प्रमाण एप्रिलांत 284 रस्त्यावेले अपघात जाल्ले. जातून उत्तर गोंयांत 6 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 18 अशें मेळून जाल्ले 24 अपघात हे भिरांकूळ अपघात आशिल्ले. उत्तर गोंयांत 6 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 21 अशें मेळून रस्तो अपघातात वट्ट 27 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. हातूंत 11 जाण दुचाकी चालक, एकलो कार चालक, 6 पादचारी, 7 प्रवासी, 1 सायकल चलोवपी हांचोय आस्पाव आसा. 16 जाणांक गंभीर दुखापती जाल्ल्यो जाल्यार 71 जाणांचे किरकोळ दुखापतींचेर निभावले. मार्चान वट्ट 4726 वाहन चालकांक रस्त्याचे नेम मोडिल्ल्यान चलनां दिल्यात. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फोंडे ते खांडेपार मेरेन चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम व्यवस्थित जावंक ना. अभियांत्रिकीचे दिश्टीने हो महामार्ग यशस्वी जावंक ना, थळावे लोक म्हणटात. दिका दाखोवपी तकटे नाशिल्ल्यान वाहन चालक गडबडटात. ह्या सगळ्या कारणांक लागून अपघातांचे प्रमाण वाडलां. देखून पावसा पयलीं हो प्रश्न जाग्यार घालिना जाल्यार सद्याक चालू आशिल्लें काम बंद उडोवपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. कुर्टी आनी अमिगोज जंक्शना कडेन कितलेशेच रस्ते एकठांय येवन मेळटात. अशें आसून लेगीत ह्या जंक्शनाचेर अंडरपास दिवंक ना अशें फोंडेचो रावपी शंकर नायक म्हणटा. अंडरपासाच्या उणावाक लागून सर्व्हीस रस्त्याच्या दोनूय वटेन येरादारी जाता. कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत मुळावे प्रस्न सोडोवपाचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना अशें ताचें म्हणणें. आणि हे जर तुम्ही कांयच करिनात, ह्या पावसा पयलीं जर कांय जायना जाल्यार आमी स्वता फोंडेकार हितून उबे रावतले, लोकल MLA वांगडा घेतले आनी आमी जी कामां चलतात चालू ती बंद करतली. हें तुमकां इतकेंच सांगता. हो जो आतां रोड जाला आनी कितके वर्सांनी हो रोड करता ते आतां डायरेक्ट हायवे बेळगांव टू गोवा टू बेळगांव हो जो रोड वयता फोंडेच्यान आमच्या, ह्या रोडा वयता आसतना मदीं ताणें खुबशे बोगदे केल्या. कुट्टी घातलो. कुट्टी तर इतके एक्सिडंट जाता की ताका हिशोबूच ना. पद्मावती हॉटेल आसा थंय एक्सिडंट जाता. वचपाकूय एक रोड, येवपाकूय एक रोड, ह्या पद्दतीन जाता. तेजे नंतर तूं फुडें गेलो थंय एक महादेवाचें देवूळ आसा, थंय जो बोगदो केला तो आनी इतको डेंजर आसा. तेवटेन स्ट्रेट गाडयो येतात आनी ह्या बोगद्याच्यान तेवटेन वयतात. म्हणजे कोणी मोखून ताका उडोवपाचो अशी परिस्थिती जाता. थंय एक्सिडंट जाता. बेळगांवच्यान जो येता मनीस तोवूय स्ट्रेट येतात आनी फोंडेच्यान जो बेळगांव वयता तोवूय एकूच रोडान वता. म्हणजे वन वे ना थंय. आनी तितून ते घुसपडून लोक हावसिंग बोर्डा पावता त्या रोडान. तुम्ही सुद्धा जर गेले केन्नाय जाल्यार तुम्ही पळयात वचून रातचे जर तुम्ही गेले जाल्यार तुम्ही पयलीं हावसिंग बोर्डान पावतात. थंय वचून तुमी विचारचें पडटलें आमी खंय पावले काय म्हणून. तशेंच ताचे फुडें गेले काय ना
मागीर तुमकां आमिगोस गावतले. आमिगोसा कडेन तर इतकें डेंजर आसा पोजिशन, जो सर्वीस रोड जो आशिल्लो पयलींचो तो तेणी बंद केला. कित्याक खर्च कितें माय जाता म्हणून. लोक अशे कन्विन्स जाता की थंय कितकेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. त्या लोकांनी, गांवच्या लोकांनी थंय आवाज केलो, पूण आवाज करून कांयच फायदो जायना. जो पर्यंत थंय आमी रस्तो आडयनात तो पर्यंत कांय जावपाना. आनी हांव तुमकां सांगता, हितून सगळ्यांत मेन मिस्टेक आसा हे जे पळय कोण इंजिनियर आसा व्हडले, हेंकां जे पळय वयले वयले कोणा इंजिनियर हाडटा, ह्या इंजिनियरा खातीर हे सगळे रोड आमचे बकवास जाल्ले आसा. हांव मागता पावसकारा कडेन, जो PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मागता की तेणें स्वता येवन आमच्या फोंड्यान मातशी तरी सर्वे करची. आनी सर्वे करता आसतना आमकां सुद्दां आपयल्या जाता, आमी येता तुमच्या वांगडा. थंय एकूय शायन बोर्ड ना. तुमकां सांगता, तुमी मुद्दाम हांगसरल्या फोंडेच्यान चलात, एक शायन बोर्ड ना थंय. बरें, शायन बोर्ड नाच. दुसरी गोष्ट, काम करता आसतना थंय सायडीक कितेंच लायनात ते, एक बोर्ड सुद्दां लायना बाबा हांगसर काम चालू आसा म्हणून. तुमी चला आनी खड्ड्यान पडा आनी मरात. अशी वस्तुस्थिती आसा ही फोंड्यान. यहाँ पे साइन बोर्ड्स नहीं है. तो दूसरा कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं, कहाँ पे घूमना है कुछ भी आइडेंटिफिकेशन दिया नहीं है. और दूसरा रास्ता कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कहाँ लेफ्ट जाना है कहाँ राइट है, कौन से गांव में जाना है. पोंडा का बाईपास कहाँ पे भी लिखा नहीं है. ऊपर ब्रिज पे भी कहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है. चढ़ने के बाद कहाँ पे जाना है कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है. घुस घुस के दूसरे गाँव में चले जा रहे हैं. अब अभी ऐसे घूम रहे हैं. घूम रहे इधर खड़ा हूँ. अभी मेरा 2 लोग और आ रहा है काम करने के लिए, इधर फंसा है. वो आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहा हूँ, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे आना है. अब कितने देर से यहाँ अभी? हो गया 40 मिनट हो गए. खंयचे कडेन कोण येता आनी खंयचे कडेन कोण कांय कळना. जो परतो भितर घेता तो हेटें घेता. सपट हेका म्हाका कितले मर्डर जाले, थोडी कितले मेले, ऍक्सिडेंट झाला एक्सिडेंट जाला. कांय कळना. रोड सारको वन वे करपा न्हू तो. काय ना. तेवटेन कांय ना. लबडी सगळी वन वे जावपा न्ही, सारकी क्लियर जावपा जाय न्हू. सारकी कितें म्हणटे क्लियर जाल्यार ओके न्हू. मदीं बंद करता, मदीं तेवटेन सोडटा, मदीं सकल्यान आनी खंयची वाट करता. साइन बोर्ड काय लायना ग? सायन बोर्ड लायता पूण कोण लक्ष मारता सायन म्हणजे आतां काय आज सध्या काहीच ना बे. सध्या खंय आसा कितें कांय ना. आमी घेवन काय अर्थ ना बाबा. कोणाक कोण सांगतलो, कोणाक कोण आयकोंकूच जाल्यार अर्थ जालें. कोण सांगतलो आमी जाल्यार बांदलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ओलवा वाडो कारमोणच्या वर्धा रिसोर्टाक परवानो वाडोवन दिवपाक कारमोणा पंचायतीन न्हयकार दिला. पंचायत म्हणटा हे रिसोर्ट बेकायदेशीर, देखून ते बंद करपा विशीं तांकां पत्र बरोवपाचें पंचायतीन थारायलां. गरजेची कागदपत्रां दिवंक नाशिल्ल्यान कारमोणा पंचायतीन वर्धा रिसॉर्ट बंद करपाचो आदेश दिला. पंचायतीच्या आदेशाच्या विरोधात रिसोर्टाचो धनी कोर्टांतय गेल्लो, पूण कोर्टान तांची याचिका भायर मारली. उपरांत रिसोर्टान पंचायती कडेन 31 मे मेरेन परवानो वाडोवन दिवपाची विनवणी केल्ली. पूण हालींच जाल्ले पंचायत वांगड्यांचे बसकेत पंचायतीन परवानो वाडोवन दिवपाक न्हयकार दिलो. पंचायत मंडळान रिसोर्टाची पळोवणी करपाचें थारायलां. हे पळोवणे वेळार रिसोर्टान कायदो मोडिल्ल्याचें दिसून आयल्यार तें सील करपाचो निर्णय तांणी घेतला. The resolution which we have taken is reinstated because we had basically asked them for the technical clearance, whatever the change of use, whatever term I had used in my resolution, the change of use, because body, the panchayat never said no to Varda. Make myself, since they are alleging that we have never refused them the license. As an authority in the village, and we are not any rubber stamp Karmana Panchayat. Like, no, we are not a rubber stamp. Before we put the stamp on any document, we see the veracity of the document. So we were within our rights to ask them the change of use documents. The Honorable Judge of the District Court has set aside the judgment of the additional director. So our resolution which stands is now reinstated. So now basically what on the legal terms they are running the hotel is illegal. So we will be sending them the letters saying that you have to immediately stop the activities. After 2 days we will go to the site and we have to ask whether we have the powers to seal off. We will be writing to the collector and all these authorities concerned. They are the person who was supposed to seal off the premises. Panchayat, we will go and see. I'll ask to the legal advisor also whether we have the powers to seal off the premises. So we don't want to do anything illegal thing. कारमोणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को खारीवाड्यावेली जेटी बेगोबेग दुरुस्त करात, गोवा नुस्तेमारी बोट धनी संघटनेन मागला. तशेंच नुस्तें देंवोवपाक अडचण जात आशिल्ल्यान जेटीची सुवात तात्पुरती वाडोवन दिवची अशी तांची मागणी आसा.
नुस्तेमार म्हणटात नुस्तेमारी करपी तांच्यो 250 बोटी आसात पूण एका वेळार फकत 10 वा 12 बोटी धक्क्याक लाव येतात. ताका लागून नुस्तें देंवोवपाक अडचणी येतात. बुधवारा हे संघटनेचो अध्यक्ष फिलीप डिसोजान मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या अधिकाऱ्यांक खारीवाडो जेटीची अवतिकाय दाखयली. हांवें दाखयलें तांकां पळोवन की हो जो आतां ही फिशींग जेटी टेम्पररी फिशींग जेटी इतली वर्सां आमी आयज यूज करता आनी वास्कोकारांक म्हणटा ती न्हू सारकी एक बरी जेटी म्हणटा ती ना. आयज हे कंडिशन जेटीची पळयत जाल्यार चड बिगडलेलें आहा. हे कंडिशन इतलें हें जालो आहा. MPD देखून येता सारकी काम करना. MPDक आमी आतां रिक्वेस्ट केला, हांवें सांगलां जेन्ना तो हे मेंटेनन्स तुमी काम तो चालू करता हे फिशींग जेटीचें ही टेम्पररी फिशींग जेटीचें जाल्यार सारकें कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिया आनी सारकें काम करा म्हणून. कित्याक ही जेटी म्हाका दिसता हेच भशेन कंडिशनाचेर उरली जाल्यार ही म्हाका दिसता केन्ना आमी आमच्यो बोट्यो घेवन वो आमचे टेम्पो घेवन आमी सकयल पडत तें सांगूंक जायना. ही आयज परिस्थिती वास्कोकारांची अशी जाल्या आमी आयज 40 वर्सां हारले तेन्नाची परिस्थिती आयज आमी तशीच आहा. पूण जर फिशींग जेटी तर ना, आमकां तर फिशींग जेटी तर मेळना वो आमकां फिशींग जेटी हे आमचें काम हें तर जायना जाल्यार आमी उगी रावपाना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दिवचल कुडचिरेच्या चिऱ्या खणीर मामलेदारान धाड घाली. हे धाडीत बेकायदेशीरपणान खणिल्ले चिरे ताब्यात घेतलेत. सरकारी जमिनीत ही चिऱ्या खण सुरू केल्ली. ह्याच वाठारात रेंव काडपी ट्रकूय मामलेदारान ताब्यात घेतलेत. दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान पुलीस अधिकाऱ्यांबरोबर घेवन ही धाड घाली. दिवचल कुडचिऱ्या सरकारी जमनीत बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचें काम चल्लां अशें कळटकच मामलेदारान ही धाड घाली. तेच बरोबर बेकायदेशीर रेंव काडपी ट्रकय ताब्यांत घेतले. ह्या प्रकरणात गुंथिल्ल्यांचेर मामलेदारान दिवचल पुलिसांक केस नोंदोवपाचे आदेश दिल्यात. हे सुवातेर पेट्रोलिंग करपाची सुचोवणी तांणी पुलिसांक दिल्या. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दुचाकी चोरप्याक ओल्ड गोवा पुलिसांनी 24 वरां भितर धरलो. सांताक्रूजचे एके बायलेन आपली दुचाकी चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ पुलिशेंत नोंदयल्ली. पुलिसांनी FIR नोंदयतकच वेगळेच पेट्रोलिंग सुरू केलें आनी पोरणे गोंयांत दुचाकी सयत चोराची गुठली उखल्ली. सांताक्रूजचे तृप्ती कामतीन आपली GA 05A0320 ही एक्टिवा चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ नोंदयतकच ओल्ड गोवा पुलिसांनी बेगोबेग सोद घेवपाक सुरवात केली. सांजे पुलिसांक ओल्ड गोवा ही स्कूटर सांपडली. पुलिसांनी स्कूटर चोरी प्रकरणात मिझोरामच्या झोमिंग्लियाना लालोरोपाला नावाच्या मनशाक अटक केल्या. ओल्ड गोवाच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. कासावलेच्या मिनी इंडिया पार्काक खर विरोध जावंक लागला. हो पार्क खाजन जमनीत तशेंच नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिल्ल्याचे थळावी आमदार एलिना साल्डणान म्हटलां. थळाव्या लोकांचोय ताका खर विरोध आसा. कासावली पंचायतीचो कासावलीच्या मिनी इंडिया पार्क प्रकल्पाक विरोध आसा. आमदार एलिना साल्डणान पंचायतीच्या विरोधाचे समर्थन केलां. मिनी इंडिया पार्क प्रकल्प पर्यावरणीय आपत्ती आशिल्ल्याचे पंचायतीन म्हटलां. I really don't understand why the Panchayat department is reviving this project when the NOC granted by the Panchayat has been revoked, when the permission, the in principle permission granted by IPB has been withdrawn. I support the Panchayat totally to ensure that this project does not see the light of the day. The project proponent will be told in very definite terms that this project is not possible in this particular area, which is an NDZ. This destruction will follow because the entire village is a continuous stretch of Kazan lands and fields which will suffer because of the project here. And often we are told that employment will be generated by this project. I would like to know a project that consists of housing and 1 5-star resort, how much employment can it generate? And will the employment generated compensate the destruction that it will cause? कासावलेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.
मंदारराव देसाय आणि क्लिंटन डिसोजा फुटबॉल प्रशिक्षण शिबिर घेतात. 8 ते 12 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर दवरिल्ले ह्या शिबिरात 30 जाणांक आस्पावन घेतले. परवरीच्या मॉल दी गोवाच्या फुटसाल ग्रावंडाचेर हे शिबिर जातले. 6 दिसांचे शिबिर 27 मे ते 1 जुना मेरेन सांजे 5 ते 6 मेरेन चलतले. फुटबॉल खेळाक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या शिबिरा फाटलो मुख्य उद्देश. मंदारराव देसाय, प्रतेश शिरोडकार, प्रशिक्षक मेल्विटा मास्कारेनस आणि आगोस्तीन डायस हांचे मार्गदर्शन भुरग्यांक मेळटले. ह्या शिबिरात भुरग्यांक फुटबॉलाचे मुळावे तंत्र शिकपाक मेळटले. Below 10 also nowadays there were so many kids I've seen in the age group tournaments playing under 6, under 8, under 10. I think this is the right time for them to learn the basics. I think the main thing is the basics. You know, the grassroots programs need the basics like passing, dribbling, skills. If you have this, I think, and then they can be a good players. We are coming up with something known as MRD7 campus. MRD7 campus is nothing but a coaching session which will be starting from next week, that's the 27th of May to the 1st of June, and it will be held for 6 days at the Ojogu Futsal Ground at Mall the Goa Porvorim, and this camp will be held only for 30 students. We can extend it for 2 or 3 more, but not more than that, where we'll divide it into 20 for boys and 10 for girls. And the selections will be held on the 22nd. The selection will be held on the 26th of May. That's the Sunday at 3:45 in the evening at the First Strike Arena next to the new Honda showroom on the National Highway at Girim. Well, we are looking forward with students or enrollment participants kind of who have basic knowledge of football and have also been playing. We have coaches such as Malvita Mascarenas. She's a certified coach who will be dealing with the women. Girl child, and also Agostino Dias, that will be the head coach, and they will also have interaction sessions with Mandar and also Pratish. पणजेच्यान आमचो खबराकार डॅरन फर्नांडीस आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.